बात रस्त्याक कित्याचेर आयला स्टोरी पडली ताका लागून जस्ट अपडेट गव्हर्मेंट बजेटा प्रोविजन आसा कंप्लीट करतले सर रस्ते हांव सोमाराच्यान आय एम visiting various areas to review exact position. Sir, then I will tell. Sir, बांबोळेचे हे कशें पळयता तुमी तो आतां 2 ऍक्सिडेंट जाले थंय पयलीं जाले सर स्वता आपूण वचून पळोवन आयलो आनी तांचें मत आसा की थंय जो ऍक्सिडेंट जालो हो ओव्हर स्पिडींग आनी ताजो कंट्रोल गेलो तातूंतल्यान जालो. तरी आसतना चीफ मिनिस्टरान म्हाका आतां सांगलां की आपणें तांकां डायरेक्शन्स दिल्या की जाय जाल्यार आनी बॅरिकेड घाला वाडया बॅरिकेड इतले जाणां इंस्ट्रक्शन ऑन द स्पॉट वचून दिल्या. रोड इंजिनियरींग हांव टेक्निकल मनीस न्ही बेश्टेच म्हाका तुमी कित्याक प्रश्न विचारनाका. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचें काम तांचे इंजिनियर्स आसात बेस्ट ऑफ द इंजिनियर्स दे हॅव गॉट दे डिझायन द रोड्स आमी डिझायन एक्सिडेंट जालो तुमी विचारूंक कोणाक नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी सीएमान कॉग्निजन्स घेतला म्हणजे इट इज ही टेकिंग इट व्हेरी सिरियसली. ताणें ऑलरेडी ताच्या ऑफिसांतल्यान गेलाय आसतलें तांकां आस्किंग फॉर सम क्लॅरिफिकेशन ऑर समबडी शूड कम अँड सी तेंय सांगलां आसतलें. पूण ताणें म्हणलां की आपणें सद्या पयलीं इंस्ट्रक्शन दिल्या की खंय गरज पडटा थंय बॅरिकेड घाला सो देट देर इज नो चान्स. अशे जे डार्क स्पॉट्स आहा ते तुमी आयडेंटिफाय करतले हेच्या फुडें आनी तांकां सांगतले नॅशनल हायवेच्या हांकां आयडेंटिफाय करा अशें कितें दिसता. दिस इज नॉट ओनली वन प्लेस कितले कडेन आमी पळयला की कितलेच एक्सिडेंट सर. अरे हांव एकच सांगता रातचो कोण तरी सोरो पिता गाडी व्हरता आनी खांब्याक मुकता बरोबर. आतां हू इज टू ब्लेम तुमी काडून सगळें गव्हर्मेंटाचो एक्सिडेंट जालो की नॉर्मली सगळे जाण हांव केन्नाय सांगता म्हणजे हांवें म्हणून सांगतालो की रस्त्याक फोन पडलो आनी बायली घेवन वता आसतना तो सकयल पडलो जाल्यार तो उबो रावता आनी गव्हर्मेंटाक गाळी मारता. गव्हर्मेंटान हॉट मिक्स केलें ना रस्त्याक फोन पडले हॉट मिक्स करून रस्तो जर गुळगुळीत केलो आतां जे मातसो पावस पडलो तो स्लीप जाता आनी पडटा तो परतो उबो रावता आनी गव्हर्मेंटाक गाळी मारता की रस्ते गुळगुळीत केला म्हणून. हू इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दी तुमी सांग. आतां फोन पडल्या म्हणून तुमी म्हाका म्हणटा हॉट मिक्स करा म्हणून. आतां रस्तो केलो नॅशनल हायवे आपल्या स्टँडर्डा प्रमाणे ऑल ओव्हर इंडिया करता न्ही ते कितें गोंयांक कितें सेपरेट करता अशें काय ना. आतां ईच वन शूड टेक सम प्रिकॉशन वायल ड्रायव्हिंग न्ही. आतां हांव गाडी वतना म्हज्या ड्रायव्हराक सांगता बाबा 60 वयर वचनाका राव. प्रत्येकान ईच वन शूड टेक दॅट प्रिकॉशन. दॅट इज वन आमी हरिडली वचपा जाय म्हाका कितें बेगीन वचपा जाय हायवे आसा म्हणजे हांव दामून वता सारको आनी मागीर नो इफ इट हॅज हॅपन बिकॉज ऑफ बॅड रोड देन इट इज डेफिनेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू रेक्टिफाय. म्हणजे तरी आसतना आज चीफ मिनिस्टर वचून सकाळी कॉग्निजन्स घेवन पळोवन आयलो. हांव कित्याक खातीर म्हणटा हांव वचचे पयलीं सुद्दां हांव येता आसतना येवपाचो वचपाचो आशिल्लो ताजे पयलींच सीएमान म्हाका सांगलें की आपूण आतांच वता आसतना वता पळयता इंजिनियराक आपयता आनी आय विल गीव डायरेक्शन. दॅट शोज दॅट चीफ मिनिस्टर सिरियसनेस. अशें कितें तो PWD मिनिस्टर वतलो अशें म्हणून ओगी रावलो ना. ही हिमसेल्फ वेंट बिकॉज ही इज सेन्सिटीव.